कोंकणी भाषा मंडळाचो 19वा युवा महोत्सव फाल्यां सावन जुवारी नगरांत MES कॉलेजीत जातलो। महोत्सवात कॉलेजी आनी हेर संस्था मेळून 53 पंगड वांटेकार जातले अशें महोत्सवाचो येवकार अध्यक्ष माविन गुदिनोन सांगले। 19वा युवा महोत्सव शेनवार 1 फेब्रुवारीक जुवारी नगरात सुरू जातलो। सुमार 10,000 युवक ह्या महोत्सवात वांटेकार जातले। गोवा युवा महोत्सव चिकाली ग्राउंडार जाता आणि हितून म्हाका दिसता मोर देन 3,500 participants have already confirmed, and if there are going to be 3,500 participants you can understand the attendance. खंय तेंचे हे जाल्ले आसा। म्हाका दिसना केन्नाय थिंगा 500 हजार लोक और केन्ना 10,000 लोक सुद्धा आसता। इट इज सच अ पॉप्युलर थिंग डन बाय कोंकणी भाषा मंडळ। गोंयची संस्कृताय सांबाळून दवरपाचें काम महोत्सव करता अशें कोझमा फर्नांडिसान सांगलें। म्हणजे ओवरऑल जो मेन मुखेल मुद्दो आसा तो आमचे गोंयचे दायज गोंयची संस्कृताय टिकोवन दवरून ते लोकां मेरेन हाडप आनी ते म्हाका दिसता वास्कोकारांक आनी भोव करून ह्या वाठारांतल्या लोकांक हे पळोवपाची ते अणभवपाची लागशिल्ल्यान नियाळपाची एक बरी संद हो महोत्सव दिता। वास्कोच्यान दिशांत परब। आतां पळोवया गोंयचे हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। गोवा सिनियर जर्नलिस्ट असोसिएशनान ब्रेस्तारा 4थो वर्सुकी दीस मनयलो। कार्यावळीक आदलो खासदार अमृत कासार आनी नवप्रभाचो संपादक परेश प्रभूचे उलोवप जाले। कार्यावळीक परवरेचो आमदार रोहन खंवटे मुखेल सोयरो जाल्यार म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्याचो संचालक स्वप्नील देसाय मानाचो सोयरो म्हूण आशिल्लो। पेपर वाचतकर 99% of the people say yes, this has happened, without knowing maybe whether it has actually happened or no. And त्या खातीर मिडियाचो रिस्पॉन्सिबल मिडिया इज समथिंग which we have to look upon today. थालवाडो शिरोड्यात सडावेल्या बॉम्ब पार्तो कपेलाचे फेस्त 26 जानेराक मोठ्या दबाजान मनयले। थालवाड्यावेल्या बॉम्ब पार्तो कपेलाक 75 वर्सां जाल्यात। हे कपेल वर्स 1939 बांदिल्ले। फेस्ता निमतान काडिल्ली मिरवणूक आनी मिसाक मेळून 300 लोक जमिल्लो। पळयात शिरोड्याच्या बॉम्ब पार्तो कपेलाचे फेस्त। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। भारतांतली पयली टॉवर रन म्हळ्यार इस्कादी चडपाची सर्त फाल्यां सकाळीं पणजे पाट्यार जातली। 5 बिल्डिंगेंतली मेळून 840 सोपणां चड देंव करपाचें आव्हान सर्तकां मुखार आसतलें। ही सर्त इंडिव्हिज्युअल तशेंच सांघीक गटांत जातली। एडव्हेंचर ब्रेक्स CII आनी YIच्या जोड पालवान ही सर्त जाता। सर्त सकाळीं 9 सुरू जातली। Tower running is an extreme urban sport which is actually being held in most countries all over the world. The races are held in tall buildings or on open towers in all the major cities in the world, right from Tokyo to Seoul, Barcelona, Madrid, London. From Adventure Breaks and CII and YI, we are very proud that we are having this event in Goa. So the first tower running race in the country is going to be held in Goa. The World Tower Running Association has supported this event. Since there are not too many tall buildings, we have chosen the EDC complex where we get a group of 5 buildings. The race will start at the Kamat building at the road level. The runners will be running about 150 meters to Gera 2. From Gera 2 building, they will be running up to the 7th floor. They will exit down. They'll go down to Gera 1 to Kamat to Star House, which is the Bank of India building, and come down at Dempo Trade Center and run back to the Gera 2 at the finish line. Now we've got 2 events over here. One is the individual event where we have already gotten nearly about 35 to 40 entries. And the other is the team event where we'll have about 120 participants taking part in teams of 5 individuals each. इतल्याने खबराची त्रांगात सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग
Prudent.